कुडचडकार शुक्रारा मोठ्या ट्रेजेडींतल्यान साल्वार. कुडचडे बस स्टँडावेल्या रजाक पेट्रोल पंपाच्या अंडरग्राउंड टँकाच्या तोंडार उजो लागलो. पंपावेल्या कामगारांनी सोमतोच फायर एक्सटिंग्विशर काढून उजो पालयलो. पंपाच्या टाकयेत पेट्रोल टँकरांतल्यान पेट्रोल भरप चालू आशिल्लें. तेच वेळार थंय आयिल्ल्या एका मोटरसायकलीच्या स्पार्कान उजो लागून पंपाच्या टाकयेच्या तोंडाक पेट घेतलो. पेट्रोल पंपार अंडरग्राउंड टाकी भरतना केन्नाय सेफ्टी म्हूण पेट्रोल फिलिंग करिनात. पूण अकस्मात एक मोटरसायकल आयली आनी त्या मोटरसायकलीचो स्पार्क पेट्रोलाच्या टाकये मेरेन पावलो. वेळ बरो म्हूण अनर्थांतल्यान साल्वार. खाली करतना जेन्ना डिलिव्हरी जेन्ना टँकर लागता न्ही तेन्ना आमी कोणाक सप्लाय दिना, तेल बंद करता. अकस्मात तो 2 व्हीलर आयलो, ते ऑटोमॅटिक आमकां स्पार्क लागता की तो उदो लागलो. आनी कांय ना, मागीर आमी भुरग्यांक उदो पावयलें ना. पूण 2 व्हीलर येयले तेका पेट्रोल घालपा लागले तुमी? ना ना ना, घालूं ना, सेल बंद आशिल्लो. आनी गाडये स्पार्क जालो? गाडये स्पार्क लागलो, तेका स्पार्क आमकां लागलो आयलो ते उदो लागलो. भुरग्यांनी तुमगेल्या भुरग्यांनी पावयलो? पावयलो. डॅमेज बी चड जाल्या? ना ना, कांय ना. आतां कांय ना न्ही? कांय ना. पेट्रोल खाली करताले न्हू तेन्ना गाडयेक स्टार्ट मारून आशिल्ले तेन्ना तेजे वाफाचेर ते उज पेट्रोल मागीर तुमी कितें केलें? तुमी कितें केलें? फायर एक्सटेंशन आहलें न्हू, तें घेवन पावयलो. प्रुडंटा खातीर कुडचडच्यान मयूर नायक. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. मडगांवां रवींद्र भवनात 22 आनी 23 ऑक्टोबराक उर्जा, म्युझिक आनी डान्स प्रोग्राम दवरला. ते शिवाय नाटकुली आनी बाकीच्यो संस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. सगळ्यांक एंट्री फ्री. हो फेस्टिवल मुळाचो उर्जा म्हणतो कार्यक्रम जस्ट लोकांक रवींद्र भवनाची दारां उक्ती करपाक आमी हो कार्यक्रम टू इनवायट पीपल, टू नो पीपल. रवींद्र भवन कितें? रवींद्र भवनाक चडांत चड लोकांनी येवचें, मेळचें, कार्यक्रम करचे ह्या हेतून टू इनवायट पीपल हो आमी 2 दिसांचो फेस्टिवल दवरला. पर्रा शारदा उत्सव समितीन दिवाळे निमतान पर्रा आकाश दिव्यांची सर्त दवरिल्ली. The light of love, मोगाची light of communal harmony. आकाशदीप सगळ्यांनी केल्ले हा. It does not have color. It is a light of humanity. आणि ही लायट आख्खे गोंयान आख्खे भारतान पावची म्हणून हो आमी एक हिंगासून पार्रासून मेसेज धाडल्या. This festival will become a very big festival. गोंयच्या अनुसूचित जाती जमाती आयोगान गोंयच्या SC ST समाजातल्या पंच नगरसेवकांक एका दिसाची मार्गदर्शन कार्यशाळा दवरिल्ली. उक्तावणाक खासदार नरेंद्र सावयकार, कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आशिल्ले. आयज SC ST कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळी कामां आणि जी आयज प्रकाश बाबान सांगली की हांगासरच थारचे ना, जाल्यार आयज दिसभराच्या ह्या वर्कशॉपांतल्यान ज्यो गजाली मुखार येतल्यो त्यो मुखार बऱ्या पद्दतीन कशें आमी व्हरपाक शकता त्याचो एक विचार कमिशनाचो निश्चितपणान आयज हांगा जावपाचो आसा की ज्याचो उपयोग गोंय सरकाराक आपली पॉलिसी ठरोवपा खातीर त्याच्या आदाराचेर वेगवेगळी जी कितें स्किमी आसात ते एक्झिक्यूट करपाक फ्रेम करून ते स्किमी एक्झिक्यूट करपा खातीर आसात त्याचो उपयोग निश्चितपणान ह्या दिसभराच्या वर्कशॉपांतल्यान जातलो असो विश्वास हांव ह्या निमतान व्यक्त करता. आज आमची सगळ्यांची ही प्रथमच जबाबदारी आसा कसलेच तरेचे मतभेद न हाडटा मनभेद आमी सांबाळून ह्या सगळ्यो ज्यो काही गोष्टी आसात येवजणी ज्यो आसात ज्यो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाचें एक स्वप्न आसा की हे बारीक बारीक जे कुंकवाचे घटक जे आसात ते मुख्य स्ट्रिमान येवचे हे ताजेच न्ही
हे सगळे गोंय सरकाराचे सुद्धा असण्यास मत जावन आसा आणि हे जर मुखार जर करतलो व्हरतलो जाल्यार तुमचे सगळ्यांनी काम करप हे अत्यंत महत्वाचें आसा. बार्देस बाजार म्हापसा मतदार शॉपिंग मॉल उबारपाचो प्लान करता. मॉलात मल्टीप्लेक्स थिएटर आणि ब्रँडेड प्रॉडक्टांची दुकानां आसतली. सहकार मळावेले एखादे संस्थेचे भारतातले हे पयलेच मॉल आसतले. ही बिल्डिंग हा पळय, दिस इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव्ह मॉल इन द होल कंट्री. अजून खंय मॉल जावना. सहकार क्षेत्र जाता आणि पहिले तातूंत आमचे पयले 2 फ्लोर पळय आहा ते बार्देस बाजार आसतले. त्यानंतर सेकंड आनी थर्ड फ्लोरचे 2 आयनॉक्स आसतले. मल्टीप्लेक्स म्हणटा पळय ते मल्टीप्लेक्स हय, स्मॉल सायज आहा, व्हडले न्ही. आनी बाकीची शॉपां बी आसली पळय ते हे लीजचे दितले आनी बाकीचे. पण आमचे ग्राउंड फ्लोर आनी फर्स्ट फ्लोर बार्देस बाजार. And which will having all the facilities basically, all the facilities like people should be in a position to, customers should be in a position to enjoy the feeling of the mall. मडगावच्या होली स्पिरिट चर्चीचे फादर अविनाश रिबेलोच्या पाद्रीपणाक 50 वर्सां जाली. ह्या निमतान पॅरिस पॅस्ट्रॉल कावन्सिल होली स्पिरिट चर्च पॅरिशनर्सा वतीन खास मिसाची भेट दवरिल्ली. फादर रिबेलोन चर्चीच्या वाठारांत रोप लायले. अवाल करूंक सोंपें जावंक ना, पूण अवाल करूंक एक नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटीव आस्पेक्ट अप्रोच, पूण अवाल करूंक एक पाद्री कसो, एक गवंडी कसो पवित्र सोबाचेर सेवा करपाक म्हाका नेमला हे मनान हांवें वावर केलो. खूब म्हाका आनंद भोगलो, खूब म्हाका आडकुळ्यो आयल्योत, खूब म्हाका बरो फोड मेळ्ळो, बरी खुशालकाय मेळ्ळी. हे बसो ते देवाक आर्गां दितायस. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावयो डायस आनी म्हापशेच्यान श्यामसुंदर फडते. घेवया एक ब्रेक.